या घराचेर म्हजो आशीर्वाद आसा. या घरान रावतात ती मनशां म्हज्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत सारतात. तांच्या जिवितान वादळ मोड येतोच म्हाका उलो मारता. पूण दुस्मानाचो दोळो या घराचेर आसा. पूण हांव या घराक कधीच वायट जावंक दिवचो ना. दासिया, ओ दासिया, माझी मोची घेऊन भारी आहे. बाबा त्या निर्ला तुला सांग या तुझ्या मोच्या घेऊन आले. अजूनही निर्ला काय बाबा ताका माझी मातही पडव ना. बाबा तशें म्हणून नाका. कोणीक ताच्या जिवाक बरें दिसान आसतले ते कोण निर्ला आसतले. बाबा ते टिफिन पॅक करून दवरला आणि ते घेऊन येता. माझे माय आधा जातलो म्हूण कागाळ जाल्लो. म्हणजे सगळे घडटा ते कितें. बाबा घे टिफिन दोर माय मी जातो. आणि चल तुका वगत जाता. होय होय माय. तुका काणकोणा पावूंक जाय न्हय. शी टाइम हांव जालो. तुझ्या घरकान्नीक सांगता तुका वेळ जातालो देखून तूं गेलय म्हणून. होय माय. माय हांव बरो येता. करून हांव येता. तू मातशी तासियाची खबर घे. बरें बाबा. काय बरोबर ना मगे आनी बरें माय. बरें बाबा. तासियाक सांग म्हाका फोन कर म्हणून. बरें बाबा. बरें. म्हजो पूत एक ऑफिसर आनी गव्हर्मेंट ऑफिसार असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून तो नोकरी करता. पूण पूण आनी कितें तुज्या पुताच्यो जाता ट्रान्सफरी. थंय जाल्यार पयस पयस. आतां तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान असिस्टंट डायरेक्टर म्हूण नोकरी करता. तोय जाल्यार खंय काणकोण. आमी रावतात आल्दोना. ह्या ऑफिसरान गाडयो घाल लागीं व्हरोंक आनी हाडूंक येता. आनी तुजो पूत आपणाची पोन्नी फटफटी मोटरसायकल घेवन कामाक वेता. बाय हय तशें म्हणून नाका. तूं अशें उलोवंक लागलें जाल्यार कशें जातलें. म्हजो पूत एक सादो आनी बावार्थी. हाकाच लागून तुमी अशी उरल्यात. ह्या घरान पळय हे कोणूय घर आसलेलेचे म्हणटले. असिस्टंट डायरेक्टराचें घर हें म्हणटलो कोणें. समाज सुदरला. सुदरलेल्या समाजा परी हांवेंय सुदरोंक जाय. तुजो आनी तुज्या पुताचो बावट देवाचेर आसा न्ही जाल्यार सांग न्ही तुज्या पुताक ताची ट्रान्सफर करून लागीं हाडूंक जाता तुजे लागीं. नाजाल्यार हांव हाडून दाखयता. बाय हय तशें उलोव नाका. देवान हो संवसार रचला आनी तोच जाणा कितें वायट आनी कितें बरें पळय तें. देखून आमी बाबार्थ फकत एकाच देवाचेर धरूंक जाय. बावाट धरूंक जाय. हांव पावलू लागीं काचाचान फोसली. म्हाका दिसलेलें पावलू लागीं दुडवाचो पोटलो आसतलो आनी तो हाडून म्हज्या लागीं दितलो. आनी हांव हे कुडीक म्हजे बरेंच नेटयतली. पूण म्हजी सगळीं चिंतनां सोपणाच जालीं. माय कितें जालें माय. तुवें किवास मारली. ना माय कांयच जावंक ना. आनी हांवें खंय की वच मारल्या. नाच्या 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 कितें जालें गो. अरे कांयच जावंक ना. खरें कांय जालो ना मुगो. हांव सहज बरो चोर बी चोरून वयर म्हूण. हांव आयलो ताचे हात पांय मोडटलो म्हूण. शेजारी आसूंक जाय असले वायटा बऱ्याक एकामेकाक पावता पळय तसले. तुमी उलयात. नाच्या तुका कितले फावटी सांगला रे म्हजें नांव नाचिया न्ही पूण दासिया म्हणून. अगो म्हाका म्हणपा जायना न्हू जाल्यार हांवें कितें करपाचें. ती कोबा सोड. हांवें आयकिलां तूं घरांतलें काम कांय कोण म्हूण. अशें म्हूण तुका कोण सांगता. हांव म्हणना हो गांवचो लोक म्हणटा. वय आनी हो गांवचो लोक कितें म्हणटा.
मुठीन दोल म्हूण वय होय आणि काहीच म्हणना ओलो ना ना आनी आनी पळय कितें म्हण जाणा मलो तूं चोवपा सारकी ब्युटी क्वीन दिसत म्हूण खरेच वय. खरेच हांव वय. खरेच ब्युटी क्वीन दिसता सारकी. राव 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 तू राव हांव तुका कितें कोल्ड ड्रिंक घेवन येता आणि एक सांग रे ओलो आनी कितेंच म्हणिना म्हाका म्हणटा कितें तुज्या गोवाक तुवें मुठीन दोल म्हूण वसोन कर गेट आउट पूण सोडून गो तुझ्या आला आणि सॉफ्ट ती- ड्रिंक बस सगळे पनवती हात तितले म्हाकाच मेवतात हॅलो 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 हांव कितें करूं म्हाका 50,000 रुपयाची गरज पडली देखून म्हाका तुजो पयलो उगडास येयलो कित्याक तूं जावन आसाय म्हजें ATM सद्याक म्हज्या लागीं पयशे ना हें तूं कितें उलयताय येद्या व्हडल्या ऑफिसराची बायल तूं ही तुजी तोंडांतलीं उतरां भायर सोदतात तीं सोबना तुका म्हाका कशेंय पूण 50,000 रुपया जायत खरेंच तुका सांगता म्हज्या लागीं येद्या वखदाक 50,000 ना तशें जाल्यार तूं तुजें भांगर हाड तूं म्हाका वळखून जाणय डासिया जोरी तो तूं म्हाका पयशे दिनाय जाल्यार हो गूट तुजे हांव गोरकाराक सांगतलो आनी मागीर नाका नाका तशें करी नाकाय हांव तुका म्हजें भांगर घेवन येता सांग आमी खंय मेवपाचें सदांचे सुवातेर ओके